मुझे हाथों बारू स्तुती तोंडात घेऊ निजुपकारी काळजा सोम्या हावा कंटा हांव तुका वाकणटा हांव तुका वाकणटा निजुपकारी काळजा सोम्या हावा कंटा मुझे हाथों बारू स्तुती तोंडात घेऊ निजुपकारी काळजा हांव तुजो मोग करता हांव तुजो मोग करता हांव तुजो मोग करता निजुपकारी काळजा हांव तुजो मोग करता बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसो जेजू ख्रिस्ताते म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो सद्या काळाचो सवो आयतार आज आमी संभ्रमता आणि आयची वाचपां आमच्या मुखार दोन वाटो दवरतात एक वाट आशिर्वादाची आणि एक वाट शिरापाची म्हणजे एक वाट देवान आमकां दाखोवन दिवची आणि एक वाट ह्या संवसाराची साबारसन ह्या संवसाराची वाट विंचतात कित्याक ती रुंद आणि ती सुलभ पूण ही वाट आमकां ससनाच्या जिविताक आपूण व्हरिना भोवतेजमांत आमी देवाची वाट विंचल्या ती अशीर तरी आमकां ससनाच्या जिविताक व्हरून पायता तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जी विंचलेली वाट आमी सोमकोंक आसा आनी जेजूस आमची वाट आनी आज ताका ह्या मिसाच्या भेटेंत परत भेटता आसतना ताका आमच्या भितर आमी सेवता आसतना ताच्या वाटेन चलोवंक आमी प्रयत्न करया आनी आमच्या भावर्ता प्रमाणे ससनीक जिविताची वाट धरुया सबार पोवटी आमी ससनीक जिविताच्या वाटे बदलाक ह्या संवसाराच्या वाटेर चलोवंक आमी प्रयत्न केलेले आसा जेजूक सांडून ह्या संवसाराच्या वस्तूंक आमी वेंगलेले आसा ह्या आमच्या पातकाची दुखतरया आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या मिसाचे बलिदान भेटोवच्याक आतां आमची पातकां आमी वळखून घेवया सर्व आमी सांगता आमण्या हांव पत्की सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध
ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्पोद्वेदार देव आमची काकुळट करून आणि आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia, somia, kaklutko. Somia, kaklutko. Krista, Krista, kaklutko. Krista, kaklutko. Somia, somia, kaklutko. Somia kaklutko. Moima deva, moima deva, moima deva baba. Moima deva, moima deva, moima deva baba. Moima tuka sasna cha sasna, moima tuka sasna cha sasna. Hallelujah, amen, hallelujah. Hallelujah, amen. Moima deva, moima deva, moima taja puta. Moima deva, moima deva, moima taja puta. Moima tuka sasna cha sasna, moima tuka sasna cha sasna. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Moima deva, moima deva, moima povitrotnya. Moima deva, moima deva, moima povitrotnya. Moima tuka sasna cha sasna. Moima tuka sasna cha sasna. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, प्रामाणिक आणि सद्या काळजांनी तू रावताय म्हणून तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसले बिडार आमी जावच्याक तुजे कुशे प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दी. हे आमी मागतां आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करू दी तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. Amen. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, मनशाचेर पातेता आनी कुडीच्या बोळार विस्वास देवता आनी सर्वेस्परांत तांव आपलें मन पयस काडटा तो मनीस खोटो. अरोनांतल्या चिलकुटा सारको तो मनीस आनी कितेंय बरें आयल्यार ताचें पळोवं नजो.
कोरपोल्ल्या सोड्यार आनी लोक नाशिल्ल्या खाऱ्या गांवांत तो बिराड करतलो. सर्वेस्पोराचेर पातयता तो मनीस सुभागी. सर्वेस्पोर ताचो बारवसो. उदकाचे देगेर आशिल्ल्या रुखा सारको तो. ताची पाळां उदकाशी पोऱ्यान पावतात आनी गोरमी पडटा तेन्ना ताका कांयच जायना. ताची पानां हिरवींच आसतात. बुके ताणेच्या वर्सा ताका कांय हुस्कोना, कित्याक ताका सदांच फळां जातात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जो मोणी सोर्वेस्पोराचेर विश्वास ठेवता तो खोरेच भागी. जो मोणी सोर्वेस्पोराचेर विश्वास ठेवता तो खोरेच भागी. जो मनीस नोश्त्यांची बूद घेवन चलोना वो पातक्यांच्या मार्गार भोवना आनी ओदोर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरेंच भागी. सर्वेस्पराचे उपदेशाचेर ताचो संतोष. दीस रास ताचे तो मनांत नियाळीत आसा. जो मोणी सोर्वेस्पोराचेर विश्वास ठेवता तो खोरेंच भागी. वावंद्या वाळाच्या देगेक लायल्या रुखाक खाला पोरमोणे जातात फळां आनी कोदीच बावून पडनात ताची पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगळ्यो ताच्यो कोरण्यो सुफोळ. जो मोणी सोर्वेस्पोराचेर विश्वास ठेवता तो खोरेंच भागी. पूण नोश्त्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावीन अशें न्हय. तें कोण जाणय? वाऱ्यान उबून वेतात तसलें पळ. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पोर राखता, पूण नोश्त्याची वाट निसणटणाक पावयता. जो मोणी सोर्वेस्पोराचेर विश्वास ठेवता तो खोरेंच भागी. जो मोणी सोर्वेस्पोराचेर विश्वास ठेवता तो खोरेंच भागी. दुसरें वाचप. बागयोन पावलून कोरिंथकारांक बरयलेली पयले चिटी वेलें वाचप. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाला म्हूण आमी परगट्टाव जाल्यार मेल्यांत ती पुनर्जीवन जावची नात म्हूण तुमचे भितरलीं थोडीं जाणां कशीं म्हणटात. मेल्यांत ती पुनर्जीवन जायनात जाल्यार तर क्रिस्तूय पुनर्जीवन जावंक ना. आनी क्रिस्त पुनर्जीवन जावंक ना जाल्यार तुमचो भावार्थ निर्फूल. तुमी आजून तुमच्या पातकांनी आसात. म्हणटूच जी क्रिस्ताच्या एकवटांत मेल्यांत तांचो इबाड जालो. फकत ह्या जिविताक क्रिस्ताचेर भरवंसो आमी दवरता जाल्यार सगळ्या मनशांवून आमची गोत अदीक चुरचुऱ्यांची. पूण कोरेंच जी मरणाची न्हीद दितल्यांत तांचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया,
Hallelujah, 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 hallelujah. खुशाल बरीत आनी आनंद बरीत जायात, कित्याक स्वर्गा राज्यांत मोठी व्हडली मजुरी तुमची. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वीस पोरो तुमचे सवय आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सालुका परमानी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा महिमा तुका तुका सोम्या. सोम्या. उपरांत जेजू तांची संगता दोंगर देंवन येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय सिसांचो एक व्हड जमो ताच्या भोंवारी आसुल्लो. उपरांत आपल्या शिसांचेर आपले दोळे उबारून तो म्हणालो, तुमी दुर्बळी कितली भागी. देवाचें राज तुमचें. तुमी आतां भुकेल्ली कितली भागी. तुमी दादोशी जातल्यात. तुमी आतां रडतेली कितली भागी. तुमी हांसतल्यात. मनशा पुताचे शीस जाल्ले पासून मनीस तुमकां द्वेषिती जाल्यार तुमचेर बहिश्कार घालन वा तुमकां केंडून तुमचें नांवच खोटें म्हूण तुमकां तिरस्कार करती जाल्यार तुमी कितली भागी. त्या वेळार तुमी संतोश पावा. वय उल्हासान उडी मारा, कित्याक सर्गा राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तांच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक हेच परी चलयलें. पूण हांव तुमकां ग्रेस्तांक, कित्याक तुमी आतांच दादोशी जाल्यात. हांव तुमकां जेवन खावन तृप्ती आसलेल्यांक तुमी भुकेतेल्यात. हांव तुमकां आतां हांसतेल्यांक तुमी दुखेस्त जावन रुदान करतेल्यात. हांव तुमकां लोकां तावन शिफारस घेतल्यांक तांच्या पुर्वजांनी फटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच फुगारलें. देवाचें उतर हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयचो संवसार आधुनीक संवसार. आनी ह्या आधुनीक संवसारांत मनशान जायती सोदनां करून जायते नवे साव हाडलेलें आसा. आनी ह्या सोदनांक लागून आनी ह्या नवे सावांक लागून खरेच भाशेन जायती यंत्रां, उपकरणां, साधनां आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी उपयोग करता. हाका लागून आमचें जिवीत एकदम सुलभायेचें जालां, एकदम इजी जालां. आजकाल आमी जायती महिलां चलून वचपाची गरज ना. आमचे लागीं मोटार वाहनां आसात. आज घरांत आमी कितेंच व्हड भराचें काम करूंक करची गरज ना. कित्याक आमचे लागीं मिक्सर ग्राइंडर आसा, वॉशिंग मशीन आसा आनी उदक ओडूंक मोटर पंप आसा. हें सगळें आसा. आनी हाका लागून आमचें जिवीत एकदम इजी जालां, बरें जालां. आनी सगळीं आमी ह्या सर्व साधनांचो उपयोग करता. पूण आनी एका खुशीन आमी जर पळयलें तर हाका लागून आज आमी चड आनी चड पिडेस्त जाल्या. केन्ना आमच्या कुडीक चड काम आमी दिना, सारकें व्यायाम आमकां मेळना, तेन्ना आमची कूड पिडेस्त जाता. आनी आजकाल आमी जायते आस्पत्रेंत आमचे दीस सारता. आमी जोडलेले पयशे सगळे आमी आस्पत्रेंत घालता. हांव कित्याक अशें सांगता,
एका कुशीन सगळें बरें पूण आनी एका कुशीन पळोवन तर थंयसर आमकां कितेंच बरें पूण दिसना ताच्या बदलाक आमकां नश्ट दिसता लुकसाण दिसता आयची सर वाचपा आमकां ह्या दिशेन चिंतप आठोवंक आमकां उलो दिता आयच्या पयल्या वाचपान ते एरेमियस प्रवादी आमकां कितें सांगता एरेमियस म्हणटा जर आमी देवाचेर आमचो विश्वास दवरिना बगर मनशांचेर म्हणजे ह्या संवसाराचेर विश्वास दवरता तेन्ना आमी खोटेंपण आदरता वा शिराप पडलेले जाता वय जेजू म्हणटा ह्या संवसाराचे मार्ग एकदम रुंद आनी सर्व ह्या मार्गाचेर वचोंक सोदतात पूण हो मार्ग आमकां ससनाच्या जिविता विशीं आपोवन वळयना आमच्या जिविताची देख केवल ह्या संवसाराची फकत ह्या संवसाराची तर खंडीत आमी आमच्या जिवितांत जायते होगडावन घेता आमकां देवान कित्याक रचलां हें सवाल जर आमी विचारलें तेन्ना आमकां जबाब मेळटा आमकां देवान रचलां पयल्या सुवातेर ताका जाणा जावच्याक आनी ह्या मुखांत्र तसो चड आनी चड मोग करूंक केन्ना देवाचो चड आनी चड मोग आमी करता तेन्ना आमी ताणें सांगिल्ले पळय ताची सेवा आनी ताच्या पेल्याची सेवा करूंक जाता ताका जाणा जावंक तसो मोग करूंक आनी ताची सेवा करूंक आनी सगळें आमी कित्याक करूंक जाय कित्याक आमचें जिवीत तें ससनाचें जिवीत केन्ना आमी अशें करता आमी त्या देवा बराबर ह्या संवसारांत आनी ह्या संवसारा उपरांत पेल्या संवसारांत तें ससनाचें जिवीत आमी जोडूंक शकता आनी हें ससनाचें जिवीत जर आमी जोडूंक जाय तर आमी ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तत्वां प्रमाणे नियमा प्रमाणे जिवनचें न्ही बगर आमचो विश्वास आमी दवरूंक जाय देवा थंय जायते फावटी हें सत आमकां समजून येना आमी कुडीचे मनीस आमी कुडीच्या ह्या संगतीते विशीं वेता पूण आमी आत्म्याचे मनीस जावंक जाय अशें सांगतात आयची वाचपां सान पौल कोरिंथकारांक बरयलेल्या पत्रांत आमकां पुनर्जिवंतपणा विशयान सांगता आमचो भावार्थ आसा जेजूच्या पुनर्जिवंतपणांत कित्याक कोरिंथकार जेजूचें पुनर्जिवंतपण ते फाटी येतले पूण मनशाचें जिवंतपण आमा सर्वांचे जिवंतपणाचेर तांकां पातयेनी नातरली तातूंत सान पौल तांकां सारक्या रितीन सांगता जर जेजू तो ह्या संवसाराक आयलो आमचे बरी मनीस जालो आनी तो प्रथम फळ जर एका रुखाचें प्रथम फळ कशें जिवंत जाला तर त्या रुखाची सर फळांय जिवंत जातलीं म्हणजे कोण त्या जेजू क्रिस्ताचेर आपणाचो विश्वास ठेवता तो त्या जेजू बराबर पुनर्जिवन जातलो आनी हो जावन आसा आमचो भावार्थ ही जावन आसा ही जावंक जाय आमच्या जिविताची बुनयाद अशें सान पौल सांगता आनी केन्ना ही बुनयाद आमची जाता आनी आमची दिश्ट आसा त्या सासनीक जिविताचेर तेन्ना आमी ह्या संवसाराच्या वस्तू फाटल्यान वचना आमी मनशांचेर आमचो भावार्थ विश्वास दवरिना आमी जाणा हो संवसार तो परमनंट न्ही तो ससनाक न्ही तो तात्कालीक थोड्यांच घडयांचो ही कूड ह्या संवसारांत थोड्याच घडयांक आसा आजकाल आमी नेनाव आमचें मरण केन्ना येता तर ह्या संवसाराक आमी लबदोन बिलकुल जिवनचें न्ही बगर आमचें जिवीत जावंक जाय त्या देवाचेर भावार्थ दवरलेलें आनी थंयसर आयच्या किर्तनांत आमी पळयता पयलें किर्तन थंयसर आमी पळयता किर्तनकार म्हणटा आमी त्या न्हंयच्या देगेन रोयलेल्या त्या रुखा बरी आसूंक जाय कित्याक जेन्ना तो रूख एका न्हंयच्या देगेन त्या वाळत्या न्हंयच्या देगेन आसता त्या रुखाक कितेंच उणें जायना जर सुखी धाड आयली खाना वरवींचे तत्वार आयलो तरी थंयसर बरगाल आसना त्या रुखाक तो रूख सदांच फळांनी भरलेलो आसता सदांच तो पाचवी आसता कित्याक
थंयसर कितेंच उणें जायना. त्याच प्रमाणे देव ससनीक तो सदांच आनी निरंतर केन्ना आमी ताचेर विश्वास ठेवता तेन्ना आमकां कितेंच उणें भोगना. बगैर आमी सदांच संतोशान आनी आनंदान आसता. आनी तेंच जेजू क्रिस्त आयच्या वांजेलांत आमकां सांगता, तुमी दुर्बळी ह्या संवसारांत जर तुमी दुर्बळी तर खरेंच तुमी भागी. अशें कित्याक थंयसर म्हणटा. लुकाच्या वांजेलांत मातेवाच्या वांजेला बरी न्ही, थंयसर आमी 8 भागी पळयता. पूण लुकाच्या वांजेलांत आमी थंयसर 4 भागी मात्र पळयता. आनी हे 4 भागी थंयसर तो लोकांक दिना, बगैर आपल्या शिसांक दिता. पूण मातेवाच्या वांजेल्यार आमी पळयता थंयसर तो दोंगरा वयर थंयसर आसलेल्या लोकांक ते 8 भागी सांगता. पूण हांगासर तो कित्याक शिसांक सांगता? आमी जाणा जेजून आपयलेले ते शीस जेन्ना जेजू आपयता ते सगळे सांडटात. आपणाची दोन, आपणाची झाडां, आपणाच्या आवय बापायक, आपणाचें कितें आसलें सगळें सांडटात आनी सांडून ती जेजू फाटल्यान येतात. आनी त्या वेळार जेजू सांगता, तुमी तुमच्या जिवितांत सारकें केलां. तुमी तुमचें ह्या संवसाराचें कितें आसा तें सांडून तुमी म्हज्या फाटल्यान आयल्यात आनी हाका लागून तुमी भागी जातल्यात. आनी खंडीत जावन म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी जाणा ते शीस सगळे भागी आनी तांचे बरी कोण जी येतात ते सगळे भागी. जेजूच्या नांवा बराबर आज तांचेंय नांव ह्या संवसारांत अमर आसा. आज आमी सगळीं ताचो उगडास करता. कित्याक तांचे लागीं कितेंच नातलें. तांणी फकत त्या जेजूक पाटलाव केल्लो आनी जेजूच्या नांवान आज तांचें नांवय अमर आसा. आनी जेजूच्या काळार जायते ग्रेस्त आशिल्ले, जायते खाणां जेवण आसलेले, पूण कोणाचोच आमी उगडास करिना. कोणाचेंच नांव लेगून आमकां कळीत ना. पूण ह्या शिसांचें नांव कळीत आसा. हांगासर हें सोत गमता की केन्ना आमी त्या देवाचेर विश्वास दवरता आनी त्या देवाचो पाटलाव करता आनी तो कितें आमकां सांगता ते उपादेश आमी पाळटा तेन्ना आमचें जिवीत जाता ससनाचें जिवीत. पूण आमी फकत ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे जियेता, ह्या संवसाराच्या वस्तू फाटल्यान आमी वेता तेन्ना आमी केवल ह्या संवसाराचेच जावन उरता. फकत ह्या संवसारांत आसता पर्यंत मात्र आमचें नांव, ह्या संवसारांत आसता पर्यंत मात्र आमची व्हडविकाय, आमचें व्हडपण. पूण त्या नंतर बिलकूल कितेंच आसना. पूण आमी उगडास दवरूंक जाय म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो. आमी फकत कूड मात्र न्ही, बगैर आमचें थंय आत्मोय आसा. कूड मातयेचो परत मातयेक येता, पूण आत्मो देवान आमकां दिलेलो ताचें रूप आनी प्रतिरूप जावन आनी परत त्या देवा थंय वचोंक आसा. आनी देवा सांगता देवा बराबर आमी ससनाक जियेता आनी हाची खात्री जेजू क्रिस्तान ताच्या पुनर्जीवनपणा मुखांतर आमकां दिलेली आसा. आनी त्या सर्गारासांत त्या देवा संगी सर सांता भक्तां संगी तो संतोष, तो आनंद आमी भोगूंक आसा. ही दिश्ट आमच्या जिवितांत दवरून त्या प्रमाणे आमी ह्या संवसारांत जियोंक जाय. आनी ही जावन आसा खरी बुदवंतकाय आनी जानवाय. आनी कोण ही बुदवंतकाय आपणावन, ही जानवाय आपणावन ह्या संवसारांत ग्रेस्त जायनासतना बगैर दुबळेकायेन आनी तशेंच त्या देवा मोगान जियेतात खंडीत ती जातात भागी. आनी असलें आपोवणें आज तुका आनी म्हाका सुमेस्तांक तो जेजू, तो देव आमकां दिता आसतना हें स्विकार करून त्या प्रमाणे जियोंक, एक भागी जिवीत जियोंक जायची कृपा आमी मागुया. आमेन. त्रिएक देवातय आमचो भावार्थ आतां आमी उसारया. सतमंता देवाक, सर्पद्वेदरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो, अंकुवार मरियेंतावन जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला,
थंय तावन जिव्या आनी मेल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणी, कुडीचे जिवंतपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. एकटी बोर आमच्या सर्व इराद्यांक खातीर, आमच्या त्या सवां खातीर आमी मागुया. मागुया आमी आख्या पवित्र सभे खातीर ससनाच्या जिविताची दिश्ट दवरून आपणाच्या परचेक त्या ससनाच्या राजा दिवशी आपण व्हरूंक ह्या संवसाराची खुशालकाय सांडून आत्मीक ग्रेस्तकाय आपणावंक जाय आसची जानवाई पळय सभेच्या सर्व वडिलांक आनी परजेक फावो जावं म्हूण मागया. ह्या संवसाराचे राजकारभारी मुखेली संवसाराच्या ग्रेस्तकायेक स्वार्थक वळख जायनासतना सर्व लोकांच्या सेवे खातीर मोगा खातीर स्वार्थ नासतना राजवटकी चलोवंक आनी सर्वांक सत नीत फावो करशीत दिवशेन आपणाचे निर्धार घेवंक जाय आसची कृपा आनी बोळ मागुया. मागुया आमी आधुनीक संवसारांत वाडून येवच्या सर तरणाटी खातीर ह्या संवसाराचे जिवीत 4 दिसांचे पूण ससनाचें जिवीत तें ससनाचें हें सत वळखून घेवन त्या देवाचेर पातयेनी दवरून तांचें जिवीत सर्गींच्या मोलांनी जियोवंक तांकां सोंसणीकाय समजोनी आनी बरें मोन फावो कर म्हूण आमी मागुया. आमी आमचेच पासूत मागुया. 4 दिसांचो संवसार हो आमचो न्ही बगार आमचो संवसार तो ससनाचो देवातय सदांच जियोवंक आमकां फावो करचो तसलो. हे चिंताप ही जानवाय घेवन सदांच आमी सोमयाच्या उतरां प्रमाणे त्या सोमयाचेर पातयेवन जियोवंक जाय आसची समजोनी कृपा आमकां फावो जावं दी म्हूण आमी मागया. आमच्या खासगी इराद्यां खातीर ह्या वखदां आमी मागुया. सरपदवेदरा बापा, ससनाच्या जिविताचे भाग तुवें आमकां फावो केलाय त्या खातीर तुका अर्गां दिता आसतना हें ससनाचें जिवीत आमी जोडचे खातीर त्या प्रमाणे जिवीत ह्या संवसारांत जियोवंक जाय आसची कृपा आमा समेस्तांचेर घाल म्हूण मागता हांव तुज्या पुत्र आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता मारिफात. आमेन. तुझ्या हातान जीव प्राण मोजो, तूच मोजो आसरो. जिणेक मोजे तुझे विणे, ना शांती ना बोरवांचो. तुझ्या हातान जीव प्राण मोजो, तूच मोजो आसरो. जिणेक मोजे तुझे विणे, ना शांती ना बोरवांचो. जेजू तू मोग जीवो, अमृत जिविताचो. तारोक तू ओतम्याचो, कुंवर सोडवोनेचो. जेजू तू मोग जीवो, अमृत जिविताचो.
आमच्या भाव भयणीनो, मुझे आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा, हे बेठवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमच्या जिणेची साल नवी जावं आनी तुजी कुशी पाळूंक आमकां गटाय मेळूं. हे परी सर्गींचे इनाम आमी जोडूंक पावूं, हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराथाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. होय अशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा सुमेस्तांक जिवी ससनाची. आपल्या महिमेवंसक प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. होसाना 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 देव बापा. होसाना 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 देव पुत्र. होसाना 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 पवित्रात्म्या. होसाना 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 त्रिएक देवा. होवे 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 पवित्र देवाची क्षिणी. होवे 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 पवित्र देवाची क्षिणी. होसाना 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 देव बापा. होसाना 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 देव पुत्र. होसाना 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 पवित्रात्म्या. होसाना 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 त्रिएक देवा. जेजू 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 देवाची शेली. जेजू 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 देवाची क्षिणी. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेसपरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नुव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससनीक कराराचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Pavartaso good purgatoria. जेजू मेलो जेजू जीवन झालो जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणसनी पुनः जिवंतपण आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पित हांव तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावूक केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमकां सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराच्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा आमच्या गोळे बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती सांजुजे तिचो भोवणीस कळपती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दे तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुंदर जेजू क्रिस्ताची अचना मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना दीर घेवन मनोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवारी सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवारी दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरो शेनत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय
आनी सर्व आकांतांतले वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया. क्रिस्ताची शांती. देवाची शिळी संसाराची पाप काढतेले आमची काकळूत को. देवाची शिळी संसाराची पाप काढतेले आमची काकळूत को. देवाची शिळी संसाराची पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपूण लाभलीं आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. सोमी मोजो गवली कांयच म्हाका उणें ना. सोमी मोजो गवली कांयच म्हाका उणें ना. सोमी मोजो प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा सर्गींच्या स्वादीक जेवणान आमचे भुकेल्ले आत्मे तुवें दादोशी केल्याय. आमचो खरो जीव सांबाळता तें पोषण आमी सदांकाळ आशेवंक निर्मी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो.
आणि सर्पद्वेदार देव बाप पूत आणि पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Kiruvorto devanto, takavorto mogamto, kiruvorto devanto, takavorto mogamto, takano man koruya, tachi naavod kaduya, tachi vod vikutarya. Tatot modo pratarya, kedo vorto devamto, taka vorto mogamto, kedo vorto devamto, taka vorto mogamto, taka vorto mogamto.